नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया पोळे। हे गोड पोळे आज हांव करता। ताच्या खातीर हांवें तांदूळ भिजत घालून दवरल्या। हे तांदूळ हांवें रातभर भिजोवन घेतल्या। आता हे तांदूळ आमकां बारीक वाटून घेवपाक जाय। तांदूळ हांवें बारीक वाटून घेतले। थोडेशे उदक घालता, तातून घालता चवी पुरते मीठ, ढवळून घेऊया। पीठ अशें पातळ करपाक जाय। पोळ्याचेर घालपाक आमकां चून लागतले। हे हांवें 1 वळ्याची सोय घेतल्या, तातून गोड घातला, थोडीशी वेलचीची पावडर घातल्या आनी तळसून घेतल्या। ताजे हांवें चून करून घेतला। अशें आमकां चून करून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला। तव्याक थोडे तेल लावन घेता। तवो पयली बरो तापोवन घेवपाक जाय। हे पीठ वाटून घेतला, ते पयली अशें ढवळून घेवपाक जाय। असो पातळ पोळो घालपाक जाय। ताजेर हांव झाकण घालता। गॅसाची फ्लेम मिडियम केल्या। पळयात, पोळो एकदम बरो मस्त जाला। आता पोळ्याचेर एक सायडीन आमकां हे चून घालून घेवपाक जाय। अशी गोड आनी सोय आमकां घालून घेवपाक जाय। आता हो पोळो असो हाफ फोल्ड करून घेवपाक जाय। आता या साइडीन आमी तेल लावून घेऊया। आता आमकां या साइडीन पोळो घालून घेवपाक जाय। साइडींतल्यान थोडेशे तेल सोडटा। आता आमकां या साइडीन चून घालपाक जाय। आता पोळो आमकां या साइडीन फोल्ड करून घेवपाक जाय। आता हांगा परत तेल लावून घेऊया। आता आमकां हांगा पोळो घालून घेवपाक जाय। कडांनी थोडेशे तेल सोडटा। आता हाजेर चून घालून घेऊया। आता या साइडींतल्यान पोळो परतून घेवपाक जाय। तेल घालता थोडेशे। हाजेर आमकां चून घालून घेवपाक जाय। आता परतून घेऊया। गोडाचे घावणे, गोड पोळे करपाक खूप वेळ लागना, रोकडे जाता, खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राइब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।